येवकार हांव समृता कणगावकर. सुरवेक पळयाचे हेडलायन्स. गोंयांत जावपी 25 ऑक्टोबराक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय खेळ 2023चे करतलो उक्तावण, सांगले मंत्री गोविंद गावडेन. युनायटेड एससी सेरावली पंगडान टाय ब्रेकरात फादर आग्नेलो वायएससी पारोडाक 9-8 गोलांनी हारायलो. युनायटेड एससी सेरावली पंगडान इंटर विलेज फुटबॉल सर्तीचे क्वार्टर फायनलीत मेळयली सुवात. गोंया खातीर हवामान विभागान शिटकावण्यो केल्या उण्यो, शेनवारा राज्यात हलको पावस पडपाची शक्यताय. आनी आतांच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. गोंयांत 25 ऑक्टोबराक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय खेळ 2023चे उक्तावण करतलो, अशें खेळा मंत्री गोविंद गावडे हांणी शुक्रारा विधानसभेत जाहीर केले. राष्ट्रीय खेळ 25 ऑक्टोबर 2023 सावन सुरू जातलो आनी 9 नोव्हेंबर 2023 मेरेन चालू उरतलो, अशेंय ताणें सांगलें. पळयात. राष्ट्रीय खेळ आयोजित केल्यार राज्यातली खेळा संस्कृताय वाडटली आनी खेळ आयोजित करप हे दरेका गोंयकारांचे सपन, अशें मंत्र्यान सांगले. राष्ट्रीय खेळांनी राज्यातल्या खेळांक उर्बा दिवपाक जाय. फकत गोंया खातीर खेळगडे तयार करप न्हय तर राष्ट्रीय पंगडातय खेळपाक जाय, असो सरकारचो हेत आसा. राज्य सरकारान दिल्ल्या उतरा प्रमाण सप्टेंबराच्या आदी पदक जिखप्यांक इनामाचे पयशे दितले, अशेंय आश्वासन खेळा मंत्र्यान दिले. आयकात. दुसरी गोष्ट, नॅशनल गेम्साच्या संदर्भात उलयत आसतनाच हांव एक सगळ्याक सभासदांक नॅशनल गेम्स जावपाक जाय जावपाक जाय जावपाक जाय हे गोंयकारांचे स्वप्न आसात, आत्ताचे न्ही. म्हाका दिसता स्पीकर सर, ह्या नॅशनल गेम्साचो फ्लॅग सुद्दां तुमीच तुमच्या स्वताच्या हातान हाडिल्लो आशिल्लो. 2012 सावन प्रयत्न करतात. 2023 जालो, जवळ एक डिकेड जालो. आज नॅशनल गेम्स जायना, पण तुमच्या सगळ्यांच्या आशिर्वादान, गोंयकारांच्या प्रेमान, गोंयकारांच्या आशिर्वादान आज नॅशनल गेम्स 2023 आमी होस्ट करतात. आनी म्हाका खूब आनंद जाता की 25 ऑक्टोबर 2023 ह्या दिसा ह्या नॅशनल गेम्साचें ओपनिंग जातलें आनी तेजें क्लोजिंग 9 नोव्हेंबर 2023 हेंचें क्लोजिंग जातलें. आदरणीय देशाचे पंतप्रधान श्रीमान नरेंद्रजी मोदी ह्या नॅशनल गेम्साचें ओपनिंग करतले अशें हांव तुमकां सगळ्यांक कळीत करतां. म्हाका एकूच जाय, सगळ्या सभासदां कडल्यान, आमदारूच न्ही, पंच आसतले, सरपंच आसतले, हे नॅशनल गेम्स ऑर्गनायज करप म्हळ्यार फक्त इव्हेंट एक दिसाचो करप न्ही, हें म्हजें मत. नॅशनल गेम्स हे लिगसी प्लॅन तयार जावपाक जाय. नॅशनल गेम्साच्या संदर्भात जे आमचे संबंध भारतभराचे खेळगडे येतले, आमचे गोंयचे खेळगड्यांनी तांकां पळोवन आपुणूय तसो जावपाक जाय, आपुणूय पोडियम फिनिशा कडेन पावपाक जाय, हे स्वप्न आज प्रत्येक खेळगड्यान आज मानप हे तितलेंच महत्वाचें आसा. नॅशनल गेम्साच्या संदर्भात लोसोफोनिये ज्यो गेम्स सुद्दां जर जाल्ल्यो आशिल्ल्यो, ते नॅशनल गेम्स दोळे मुखार दवरूनच तें इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार जाल्लें आशिल्लें. आज पण इन्फ्रास्ट्रक्चर मेंटेन करता करता आमकां खर्च लागतलोच, आमी ना म्हणपाक शकना. पूण ताजे नंतर हे नॅशनल गेम्स जाले नंतर आमी सोडून दिवपाना. नवे खेळगडे घडपाक जाय, कारण खेळ आणि कला अशे दोन क्षेत्र आसात. ही स्वताक एक वळख निर्माण करून दितात. स्वता आमच्या राज्याचे नाव, देशाचे नाव आज परजळपाची धमक ह्या भितर आसा. आमचे मोख फक्त गोंया पुरतो खेळगडो तयार करपाचो ना. नेशन फर्स्ट, तो भारताचे टिमीक खेळपाक जाय. जो भारताच्या टिमींतल्यान गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, विन्सन रोजारियो, समृता कणगावकार आनी निखिल जल्मी. पणजेच्या आझाद मैदानार 12 ऑगस्टाक दनपारां 3:30 वरांचेर मणिपूरच्या हिंसाचाराच्या विरोधात वांटो घेवपाचें आवाहन वेगवेगळ्या संघटनांच्या बायलां प्रतिनिधी तशेंच कार्यकर्ते आनी संबंधीत व्यक्तींनी लोकांकडेन मागणी केल्या. पळयात पुराय बातमी. मणिपुराच्या हिंसाचाराक बळी पडपी लोकांक बेगोबेग न्याय मेळचो आनी बायलां आड जावपी हिंसाचाराक सोंपोवपाची मागणी शुक्रारा बायलां प्रतिनिधींनी मांडली. कागाळी नोंद करपा खातीर आनी मणिपुराच्या हिंसेक बळी पडपी लोकांक सगळ्या तरेची मजत दिवपा खातीर एक संस्था नेमची, अशें प्रतिनिधींनी सर्वोच्च न्यायालया कडेन मागला. 12 ऑगस्टाक दनपारां 3:30 वरांचेर पणजेच्या आझाद मैदानार मणिपुराच्या हिंसाचाराच्या निशेधात वांटो घेवपाचें आवाहन तांणी केलें.
we have the women's organizations who are present here, organizations, rights organizations, civil society members and concerned individuals have all come together to raise our voice against the sexual violence that took place in Manipur. We together are calling for a protest on August 12 at Azad Maidan at 3:30 p.m. and appeal to all the citizens to participate in the protest. See, every time we stand up for the rights of women and protest the acts of violence, we are exercising pressure on the government to put mechanisms in place to prevent violence against women and ensure human rights. We demand speedy justice for victims and survivors. The Supreme Court should appoint a body to register complaints, provide all the support to victims to ensure speedy justice and all human rights. Right now the Supreme Court is seized with the matter and we want Supreme Court to hasten the process. Prevent violence and ensure communal harmony. There have been Supreme Court guidelines to ensure communal harmony, like forming committees to carry out various tasks, and that should be put on fast track. And we demand the intervention by the President and Supreme Court to ensure that there is governance. We have seen the complete failure of state government to stop the violence in Manipur and crimes against women. In any kind of a violence or in situations of war, it is the women and children who face the biggest brunt. And therefore it is in this context that those issues of women often get sidelined. Because while people's homes are destroyed and loss of livelihoods and loss of kin, in the homes, in the relief camps itself, women, there are like women who have given birth, so shortage of baby food, stuff like this. There are lots of young girls who would need basic things like sanitary napkins. There are babies who need baby food. There is a complete lack of privacy. There is complete inadequate water supply. गोवा 365 खातीर डिलन रॉड्रिगीस, मनीष परब आनी संगीता ओली. वास्को नगरपालिकेन 22 ऑगस्टाक जावपी दामोदर सप्तकाचेर शुक्रारा बसका घेतली. हे बसकेत नगराध्यक्ष, नगरसेवक तशेंच संबंधित अधिकारी वर्ग हजीर आशिल्ले. पळयात. गोंयभर फामाद आशिल्लो वास्कोचो सप्तक ओनू 22 ऑगस्टाक जातलो. ओनू मुरगांव नगरपालिकेन गोबी मंचुरियन दुकानांचेर आक्षेप घेतलो. ते भायर प्लास्टीक तशेंच अन्न नितळसाणेचेरय चर्चा जाली. प्लास्टीक वापरपी दुकानांचेर कडक कारवाय जातली अशेंय बसके वेळार उलोवप जालें. ह्या सप्तक 22 तारखेक गेलेलो आनी 124 इयर्स जाता ह्या सप्तकाक. आनी आयज चेअरपर्सन म्हणून हांवें कॉल आउट केल्ली मिटींग डेप्युटी कलेक्टरसून आनी सगळे ऑथॉरिटी येयले. 2-3 काय आमचे आरटीओ आनी पीडब्ल्यू येवंक ना, 2 मिस करून बाकीचे सगळे येयलेले. आणि आमचे बरेचसे डिस्कशन झाले याच्याबद्दल. डिस्कशन म्हणजे सप्तकाची फेरी म्हणजे आमची स्टॉलां वास्कोन हे शहरान जाता, एक सिटीन जावप. कारण म्हणजे कंजेशन, गाडयांचो ट्रॅफिक हे बीन वाडलेलो आसा म्हणून त्रास जाता. म्हणून आयज सगळ्यांक सांगून ट्रॅफिकाक पासून आपण सगळे उलयल्ले कशे सप्तक हो आमी घडयतले म्हणून 7 दिसांचो सप्तक म्हणून सगळ्यांनी उलोवप जाले. मागीर ट्रॅफिकाचे आमी उलयले, प्लस आनी इन्स्पेक्शन करतले ट्रॅफिकाचे. मागीर पीडब्ल्यून उलयले, मातशे रस्ते आमचे खंय खंय जे खणलेले आहा ते तांकां तो पॅचर हाडून ह्या 4-5 दिसांनी ते खणके पुरोवपाचे ते उलयल्ले आसा. सेकंड थिंग आमचे डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक आमी उलयला. पूर्ण मुरगांव शहरान लोकांगेर सप्तका दिसा सैरी येता. ते सैरी खंय काळोखान तांकां लायटी बिटी ना, ते सगळ्यो आमचे खांबे जे लायटी पेटना त्यो तेंच्यांनी लायट पेटोवपाच्यो सप्तकाच्या पयलीं. तशेंच आमी पीडब्ल्यूक सांगला वॉटर टँकर सप्तकाक जाय पडटा. जे स्टॉल वाले आसा तांकां टॉयलेट बिलेट ना, तांकां शिपयार्ड, गोवा शिपयार्डाकूय आमी सांगला एक 8-10 मोबायल टॉयलेट प्रोवायड करपाक. तेंच्यांनी एश्युरन्स दिला ते एवरी इयर करता म्हणून आनी आतांय करतले म्हणून. मागीर सेकंड थिंग आमची म्युन्सिपालिटीसून आमी कितें प्रोविजन कितें करूंक शकतात ते सगळे गार्बेज कलेक्शन ते आमी प्रोवायड केला.
प्लस सेकंड थिंग पुलिसांक सांगले आमी CCTV तांकां खंय जाय पडटा, मोबायल टावर जाय पडटा, मोबायल टावर तांचे 10 मोबायल टावर जाय पडटा म्हणजे ते आमी बरोवन घेतलेले आसा आनी तांकां CCTV दिवपाचे प्रोवायड केल्या. तशेंच सिटी कावन्सिलर शमी साळकरान क्वेश्चन केलो कित्याक न्यूली रिनोवेट गार्डन केल्लेलें तें गार्डन खंय नाल्यार खंय पाड पडपाक जायना म्हणून ह्या टायमाचेर कोण नाका ते लोक रातचे बसता आनी वाट लायता म्हणून थंयसर आमी एक वॉचमॅन दवरपाचो तें आमी ठरयल्लें आनी पुलिसांकूय सांगलां आमी पेट्रोलिंग करपाची म्हणून थंय अनवॉन्टेड थिंग जावपाक जायना म्हणून काडलो आनी बाकीच्यांनी काडले तेन्ना आमी चिंतला जे सबलेट करतले आमी तेंची आयडेंटिटी घेतले एज अ प्रूफ. आमचे जे गार्डन आसा ते हालींच आमी रिनोवेट केला अंडर CSR अंडर आमचो आरएनएस आनी तातूंत आमी बरें जीम घाला म्हणजे ग्रीन जीम घाला तशेंच एक फावंटन केला. ते गार्डन जर सप्ताच्या कडेन जर ताका वेवस्थीत प्रोटेक्शन जावं सेक्युरिटी दिना जाल्यार ते सप्ता काबार आता पसून कंप्लिटली इट विल बी इन अ बॅड शेप म्हणून ताज्या बाबतीन आज एक पॉयंट रेज केला. तशेंच स्टॉल घालतना सगळे पेवर्स फोडपाचे जो प्रकार जाता ताजेर एक आमी केअर घेवपाक लायल्या तांकां. तशेंच प्लास्टीक वेस्ट सप्ता जाता की आमकां दिसता भरपूर प्लास्टीक वेस्ट म्हणजे जे लोकांचे प्रोडक्ट्स आसता ताजे ते भरपूर प्लास्टीक वेस्ट आमकां क्लीन करता म्हणसर खूब त्रास जाता. सो ताजे खातीर एक प्लास्टीक फ्री सप्ताह दो इट मे नॉट बी व्हेरी इजी जाता तितलो ट्राय करपाक आमी रिक्वेस्ट केला की जाता तितले खंयच्या सेल्फ हेल्प ग्रुपान क्लॉथ बॅग्स जावं दुसरे भशेनचे बॅग्स यूज करून किंवा लोकांक अपील करून की भायले तुमची घरची बॅग्स हाडची हे सगळे करून एक प्लास्टीक फ्री सप्ताह करचो. We have requested MMC to clear the ground in front of Tanya Hotel, where last year also we had done the parking. So ह्या फावटी हांवें तुमकां रिक्वेस्ट केला की आनी मातशें क्लीन करचें तातूंत वी कॅन इनक्रीज द कॅपेसिटी ऑफ पार्किंग नियर तानिया हॉटेल. तशेंच तानिया हॉटेलाच्या ऑपोजीट जो बान आसा त्या बानाचो सुद्दां दे हॅव सेड दॅट दे वील अलाव फॉर 2 व्हिलर पार्किंग म्हणून. सो तो एक आमकां एक्स्ट्रा मेळटा 2 व्हिलर पार्किंगाचो. तशेंच हांवें रिक्वेस्ट केला KTC कडेन एक KTCचो एक्झीट रोड जो आसा भायर सरपाचो वीच इज नॉट इन यूज थंय सगळे ग्रास आनी प्लांट्स वाडिल्ले आसा ती मातशी क्लियर करची आनी वी कॅन पीपल कमींग फ्रॉम न्यू वाडेम ऑर डाबोलीम सायड चिकालीम सायड दे कॅन पार्क द व्हेकल्स ओवर देर एंड वॉक टुवर्ड्स द सप्ता. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, हिरू महाले आनी संगीता ओली. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. कला अकादमीच्या व्हाईट पेपरा विशीं पत्रकारांनी मंत्री निलेश काब्रालाक जाप विचारली. ते पेपर तयार करप आपल्या हातात ना, संबंधित अधिकारी वेळ घेवन श्वेतपत्रिका तयार करतात, काब्रालान सांगले. पळयात. तेणे सांगपाचें हांव शिकलेलो तो कितलो शिकला पळय तेजे परस चड शिकला व्हायट पेपर म्हणजे आतां ना व्हायट बेश्टो प्लेन पेपर व्हायट म्हणटा ताका. व्हायट पेपर म्हणल्यार ताका खबर ना कितलो हांव तितलो ना तेजेर हांव कमेंट आज करूं शकना. हांवें तुका व्हायट पेपर दिता म्हणल्यार हांव दितलो. हांवें कितले हांवें पयरूय सांगलें जे परण म्हजे जाता इन द पास्ट ऑल्सो आय गिवन व्हायट पेपर आनी आय वील गिव. हांव सांगता तूं सांगता म्हण अशें जायना. ताका डॉक्युमेंटरी सगळें करपाक चालू केलां कामाक कित्याक इट इज नॉट नॉर्मल व्हायट पेपर. तांकां खुबश्यो बाकीच्यो गोश्टी आतां हांवें तुका पयर सांगलो मरे प्रेसार आमी पयलीं IIT रुखीत रयल्ले. They have denied to do it. So now we are returned to IIT Delhi. असं तसेच असं हातला म्हणून हातल्याला बी हातल्याला ते कांयच सांगता तुका पयलीं ताका दिवं तो हेजे आनी बाकीच्यो गोश्टी पळय कला अकॅडमी चालू जावपाक जाय. CM म्हज्या फाटल्यान लागला म्हाकाय लागता आनी आतां करून घेवपाक जाय आनी व्हेरी इम्पॉर्टंट की कला अकॅडमी बेगीन जावपाक जाय आनी तेजेर लक्ष आसा. पूण ताका तुमी जर विचारलें तेजेर हांव आज स्टेटमेंट करूं शकना. म्हजो पयलो व्हायट पेपर दिता अलॉंग विथ दॅट दुसरोय पेपर जाल्यार दिता की केन्ना चालू जातलें आनी एक्झॅक्ट डेट दिता. How many more days but for the white paper? Because white paper is not my paper. White paper consists of technical details which 2-3 agencies have to give. If it was with me, I would have done it today and give it to you. It is not with me. So they are appointed agencies. They have to take time. They have to give. All will compile together and give white paper. आणि तेजे मागीर काम स्टार्ट जातलें दिसता फुडलें काम चालू आसा न्ही भितर जे मोडला तेजे अजून हातला म्हणून. जाल्यार फातोड्डेचो आमदार विजय सरदेसायान
स्पोर्ट्स ग्राउंडाच्या बजेटीचेर कितें म्हळें तें ऐकात. ट्रायबल सब प्लॅनान युटिलायझेशन ना, ट्रायबल असून मंत्री कितें उलयता तूं? तर पळय तूं हांवें ते फिगर्स दाखयल्या परफॉर्मन्स बजेट, ताका उत्तर जर आसा न्ही मुखेलमंत्र्यान जाल्यार कोणें उबें रावन ताचें उत्तर दिवचें. हांव तें तशा तशें लोकांक दिता आनी ताचें उत्तर दिया. पण विजय अनेक मेन्शन करताना तुम्ही म्हटले एक सादें आसा, डिपार्टमेंट केन्ना चलता? डिपार्टमेंट जेन्ना तुका बजेटेड एलोकेशन आहा आनी युटिलायझेशन जर ऑलमोस्ट इक्वल आहा जाल्यार दॅट मिन्स दॅट डिपार्टमेंट कितें तरी करता. आतां ते पयशे खाता काय कितें करता पूण कितें तरी करता. हांगा कांय करूंकूच ना मरे RDN. आनी एट पॅट प्रोजेक्ट वीच आर सेंट्रली फंडेड प्रोजेक्ट थंय पसून ना. सो वॉट इट शोज दॅट लक्ष थंय नाच, लक्ष दुसरेच कडेन आहा. दिगंबर कामत सांगता की आपल्यान उगे आमी पेंवून विनोग्रेट केला म्हणटा. एक म्हयनो पयलीं एक म्हयन्यान निळें उदक 5 वेळ जालें. मग कितें वेर इज द अकाउंटेबिलिटी? 3-3 कोटी रुपया कॉस्टिंग दाखयता आनी उगे आपशीन पयशे वता. सो सरकाराचे पयशे हे बजेटान जे मोडटात आनी एक सगळी कॉमीक दिसता. हे कोण तरी रिजिनल दाखय कोणाक ते हे स्पोर्ट्स ग्रांट तांकां मेळटा पळय ते तांकां डबल कर म्हणून मागलें. तो म्हणटा डबल करता फुडल्या वर्साच्यान. कॉमीक मरे, अरे बजेट पास करता ह्या वर्सा, तो तुका दिता फुडल्या वर्साच्यान. हें अशें आयकलां तुवें गोंयांत केन्ना आयकलां? गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकार, मनीषा जाधव आणि ओमकार देशप्रभू. पणजे डॉन बॉस्को हांगा तरंग ह्या बायलां खातीर वावुरपी संस्थेन बायलांक मुखार काडपाक एक प्रदर्शन आयोजीत केला. घरा बसून वेव्हार करपी लोकांक आपली कलाकृती दाखोवपाक आनी आपलो वेव्हार करपाक ही माची घातिल्ली. हे प्रदर्शन 4, 5, 6 अशे वट्ट 3 दीस चलतले. तरंग संस्थेन घडून हाडिल्ल्या 3 दिसाचे प्रदर्शनाक व्हडा प्रमाणात लोकांनी आपली उपस्थिती दाखयली. तातूंत 80% स्टॉल बायलांचे आसात. घरा बसून व्यवहार करप्यांक मुखार वचपाक प्रेरणा दिवपाक दरेक गोंयकारांनी ह्या प्रदर्शनाक भेट दिवची आनी तांकां मुखार काडचे. हातात तयार केल्ल्यो वस्तू जश्यो राखयो, भांगरां आनी हेर हस्तकलेंचे स्टॉल प्रदर्शनात आसात. सरकार दरेक व्यक्तीक काम दिवपाक शकना म्हूण आमी ह्या लोकांक तेंको दिवचो अशें आयोजक श्वेता चारीन सांगले. नमस्कार म्हणटा सगळे गोंयकारांक. आनी तरंग लायफस्टायल आनी कंज्युमर एक्झिबिशन आमचें सुरू जालां डॉन बॉस्कोन. 4, 5, 6 हे 3 दीस हें एक्झिबिशन आसतलें. मेन एम ह्या एक्झिबिशनाचो आसा की आमी बायलां जी घरा बसून बिझनस करतात तांकां मोटिवेट करपा खातीर हें आमी एक प्लॅटफॉर्म दिल्लो आसा तांकां. हांगा आमच्या बरोबर जवळ जवळ 80% बायलां स्टॉल्स घातल्या आनी डिफरंट ब्रँड्स सुद्दां आयल्या. डिफरंट स्मार्ट अँड सस्टेनेबल सोल्युशन्स, मोबिलिटी व्हेकल्स ते आसा. प्लस एथर हॅज डिस्प्लेड देअर प्रोडक्ट्स. सो अशे वेगवेगळे ब्रँड्स आसा, गोवन ब्रँड्स आसा आनी हँडमेड राखीज, हँडमेड ज्वेलरी, डिझायनर क्लोदिंग. सो अशे वेगवेगळे प्रकारचे स्टॉल सुद्दां आसा. सो सगळ्यांक मागता की सगळ्यांनी येवन आमचे हे जे वेंडर्स आसा, जे पार्टिसिपंट्स आसा तांकां एक मोटिवेशन दिवचें आनी तांकां सपोर्ट करचो की गव्हर्मेंट काय सगळ्यांकूच नोकरी दिवंक शकना. सो हे तेंच्या सायडीच्यान ते जितले प्रयत्न करता आपले लायव्हलीहूड करपाक, सो तांकां आमी एक मदतशी करची आनी सपोर्ट करचो हीच मागणी आसा. सो सगळ्या गोंयकारांक मागता येवन तुमी भेट दिवची आमकां आनी एक्झिबिशन आमचें शेअर करचें खूब लोकांक आनी बरे भशेन सपोर्ट करचें. हांच्यानी श्वेता आनी ते तरंग 6 वर्सां पयलीं सुरू केल्लें. आनी सगळ्यान बरी गोश्ट म्हणल्यार बायलां खातीर हे जे तांच्यांनी फुडाकार घेवन हे सुरू केला एक्झिबिशन. जे बायलां घरा आपल्या कितें करतात आनी जी आपल्या हातून तशी तांची जी कला आसा ती प्रदर्शीत करपाक आनी ताका मार्केट दिवपा खातीर तांणी हे जे फुडाकार घेवन हे तरंग सुरू केला. ही खूब बरी गोश्ट आसा. बायलांक फुडें काडप ही चडशें दिसून येना, पण अशी आमची बायलां जी गोंयान आतां हे दुसऱ्या बायलां खातीर काम करता हें पळोवन खूब आनंद जालो आनी तांकां हांव ऑल द बेस्ट, गूड लक, हाज्यान मोठें तांणी करूं अशी इच्छा. गोवा 365 खातीर डिलन रॉड्रिगीस आनी निखिल जल्मी. घेवया एक ल्हानसो विसो. विसो उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. युनायटेड SC सेरावली पंगडान टायब्रेकरांत फादर आग्नेलो YSC पारोडाक 9 विरुद्ध 8 गोलांनी हारयलो. ही सर्त सेंट सेबेस्टियन UC बाणावलेन घडोवन हाडली.
युनायटेड SC सेरावली पंगडान इंटर विलेज फुटबॉल सर्तीचे क्वार्टर फायनलीत सुवात मेळयली. खेळा मोगींक दांडो खेळा मळार ही रंगतदार सर्त पळोवपाक मेळ्ळी. फकत 9 खेळगड्यां वांगडा खेळ्ळो तरी फादर आग्नेलो YSC पारोडान अविश्वसनीय निर्धार दाखयलो. YSC पारोडाच्या ओमकारान 36व्या मिनिटार विरोधी पंगडाच्या डिफेन्सांतल्यान भायर सरून गोलाची सुरवात केली. जाल्यार युनायटेड SC सेरावलीन 50व्या मिनिटार सेनेट्रोन केल्ल्या गोलाक लागून बरोबरी करपाक येस मेळयले. मॅच शूटआउटात गेली आनी थंय सेरावली जैतिवंत जाली. फादर आग्नेलो YSC पारोडा पंगडान संख्यात्मक उणाव आसून लेगीत तांणी लवचीकपण आनी कुशळटाय दाखयली. पूण युनायटेड SC सेरावलीन टाय ब्रेकरात फादर आग्नेलो YSC पारोडाक 9-8 गोलांनी हारयलो. पळयात काय रोमांचक डावपेच. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, मनीषा जाधव आणि ओमकार देशप्रभू. गोंया खातीर हवामान विभागान शिटकावण्यो उण्यो केल्यात. शेनवारा हलको पावस पडपाची शक्यताय आसा, पूण हलको ते मध्यम पावस पडून चडशा वाठारांनी ताजी उपस्थिती जाणवतली. आनी आयचे कोंकणी खबराचित्र हांगा सोंपता. मेळुया फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.